18व्या आणि 19व्या शतमानांत फ्रांस असो राय जावन असलो नेपोलियन एका संदर्भार कार्डिनल कॉन्साल्वी म्हणल्याक एक उतर अशें म्हणालो, हांव तुमची पवित्र सभा नाश करतलो. ताका कार्डिनल कॉन्साल्वी म्हणा लागलो, तें तुजे वरी जावचें ना. ताका ताणें जाप दिली, म्हजी पदवी म्हजो अधिकार कितलो म्हण तूं नेणाय, तुजी पवित्र सभा हांव देसवाडकन सोडतलो. ताका कार्डिनल कॉन्साल्वी म्हणा लागलो, तें खंडीत जावन तुका सादी जावचें ना. कित्याक म्हळ्यार आमी कितलेशा तेंपात हांव न्हू पवित्र सभे भितर आसले ते नाश करूंक पळयते हांव, पूण आमचे वरवीं तें जावंक ना आनी तें कोणायकी नाश करूंक जावचें ना. पवित्र सभा नाश करूंक जावची ना. पवित्र सभेचेर कितलेशे कंटक आयल्यांत, विरोधपण, बेस्टावणी, दोगदोवणी, वांटे फांटे, सुखीदाड, स्कांदलां उपसाल्यांत, आंतरीक झगडे, मनाभेद, राग काडूंक, फारीकपण घेवंक आमच्यांनीच पवित्र सभे भितर आसल्यांनीच प्रयत्न केल्या तरी पवित्र सभेक कोणा वरवीं हालोवंक जावंक ना. कारण इतलेंच पवित्र सभा ती केदाळ सुरू जाल्ली म्हणलें आमी पळयसय. पवित्र सभा सुरू जाली पेंतेकोस्ताच्या दिसा, पवित्र आत्मा ओंकार मरियेचेर आनी आपोस्तलांचेर देवल्या दिसा. पवित्र सभा चलता पवित्र आत्म्याच्या बळान शिवाय म्हज्या, तुज्या आनी कोणायच्या सक्तेन न्हय.